आणि गोव्याकरता भरभरून काहीतरी कामगिरी करू दे आणि तिथे जाऊन भरपूर मोठ्याने आवाज करू दे. सगळ्यांकरता अडीअडचणी आलेल्या असतात त्या दूर कर. संकट असतील त्या प्रत्येकाने व्यवस्थित श्वास समाधान दाखवून दे. आनंदी आनंद कर. भरभराट करून दाखव. सांभाळ पार्वतीमध्ये दामोदर महाराज की जय. दामोदर महाराज की जय. कॅप्टन, आज तुम्ही देव दामोदराच्या सप्तकाक येयल्ले आहात दर्शन घेवपाक. जे मुद्दे आज पर्यंत गोंयचे कोणीच जे भारताचे आमी मंदीर म्हणटा लोकसभेत मांडूना ते तुम्ही मांडले. त्याच्यात कितें करपाचें? ऑलरेडी लेट जाल्ली आसा. गोंय कोणाचें? गोंय आमकां हें सांबाळून दवरलां आमच्या आवय बापायन, आमच्या पुर्वजांनी. जेन्ना आमची भुरगीं व्हडलीं जातलीं ती आमकां विचारतलीं आमकां तुमी कितें सोडलां. सो आमी हे मुद्दे काडून पार्लमेंटान आमी कोणाक फावर करूंक ना. आमी पळय ती कितें डिले जाल्या, कितें पळय निसंटन जालां, आमी रिवर्स जाता तितलें करूंक सोदता. सो ती आमचो कर्तव्य, हें करपाकूच जाय. आमी कोणाक फावर करिना. आमी आतां झूज मांडपाक जाय. हें जस्ट फ्यू स्टेप्स घेतले आमी. इतले एक्टिविस्ट, इतले लोक जमनीर झगडटा कोणाक लागून? तांकां कांय पर्सनल फायदो ना, फक्त एक बरें गोंयांत दवरपाक. सो आमकां जेन्ना लोकांनी पार्लमेंटान धाडले म्हणजे लोकांचो आवाज थंय काडपाक. हांव उलोवंक ना पार्लमेंटान, आमचो लोक उलयला पार्लमेंटान. कॅप्टन, अंदू दामोदर भजनी सप्तकाक 125 वर्सां. ताका लागून राज्य सरकाराच्या अनेक आमदारांनी हो फेस्टिवल स्टेट फेस्टिवल म्हणून करचो म्हटला. तूं एक गुरगांव तालुक्याचो दक्षिण गोंयचो खासदार, तेजेर तुमचें कितें मत? ना, सगळ्यांचो एक डिमांड आसा जाल्यार हें जावचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.